कलंगुटान इल्लीगल स्पाज, मसाज पार्लर्स आणि डान्स बार्स हे अजूनपासून ऑपरेट जातात हे सिद्ध आहा. आयज तरी आमी गुगलाचेर वचत जाल्यार आनी टायप करून पळयत जाल्यार थिंगासर स्पाज इन कलंगूट म्हणून विचारीत जाल्यार थिंगासर सगळे येता ते थिंगा डिटेल खंयचे स्पाज कितें आनी कसले कसले नांवांनी येता पळय ते आसा थिंगासर. And the surprising part about this, it is 24/7. म्हणल्यार it is open throughout the day and throughout the night. म्हाका एक सांग, 3 आनी 4 कोणाक जाय आपले फूट मसाज करपाक? कोण मनीस इतलो टायमार उठोन थिंगा वयता? What is the modus operandi of leaving the spas open? 24 hours म्हणल्यार कितें आहा? आनी हे लायसन्सिंग खंयचे हितून बरयलेलें आहा की तुका इतले ओपनली ओपन फूल 24 hours ओपन करूंक शकता? Coming to the part of tourist, गोंया जेन्ना टुरिस्ट येता ते आपले एक हॉलिडे माइंडसेट घेवन येतात. मात जेन्ना ते देंवता आनी जेन्ना ह्या हितून ते ट्रॅप जाता, पूण हे ट्रॅप कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक कोण टुरिस्ट आपले हितून फोर्स करून खूंय विचारीत वचना हे खूंय मेवतले हे कितें जातलें म्हणून. तेका फीड करपाक टाउट्स आसा आनी हे टाउट्स आर वन ऑफ दे आर द वर्म्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. म्हळ्यार ते कॉकरोच, तेका ते कितलेय मार तरी पूण ते जिते जावन पत्ते रस्त्यार देंवतात. तेका कितलेय फायनी मार कितलेय कर, सो दे हॅज टू बी सम कायंड ऑफ मेकॅनिझम टू इरेडिकेट दिस टाउट इश्यू. देव फर्स्ट पॉयंट. जेन्ना हो ट्युरिस्ट ह्या हितून फोंडान पडटा, ही गेट्स ट्रॅप्ड इनटू दिस, चीटिंग इज देयर, तेका बाबड्याक मार पासून पडूंक शकता. आनी इतले जायते केसी आमी ऑनलायन पळयत जाल्यार तूं युट्यूबाचेर मार ना जाल्यार ते आमी सांगपाक गरज ना, ते ऑलरेडी व्हॉट्सएपाचेर आहा, युट्यूबाचेर आहा आनी ऑनलायनूय आहा, तुमच्या माध्यमांतूय थोडे ट्युरिस्ट सांगताय. सो वॉट इज द रिजन? आतां जेन्ना कोण हे बिझनसान देंवता तो कोण आमचो गोंयकार, म्हाका एकूय नांव दिसती पडना थिंगा, फकत ते येता ते शर्मा, वर्मा, जैन आनी फेन, हे सगळे दे आर ऑल कमिंग with their finance from outside. So it has to be probed. बाबा ये इल्लीगल तरी आसा, चालू आहा, कलंगूट वाठारांत चालू आहा जाल्यार तेंचे मोडस ऑपरेंडी कितें? दे आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ गोवा, लीव अलोन कलंगूट. अरे गोय इज वन ऑफ द ज्युअल ऑफ आख्खे जगभरान फेमस आहा ट्युरिजमा खातीर. कमिंग स्पेसिफिक टू कलंगूट, आमचो आमदार 2015 म्हाका दिसता खंय तरी he went on a hunger strike with regards to opposing the dance bars. आपल्याक डान्स बार्स नाका म्हणून कलंगुटान. लोक खोशी जाले की कोण तरी आता आमदार येलो आनी आमकां सगळ्यांक निवड करतलो म्हणून, हे गांवाक निवड करतलो म्हणून. 2015 ची हे गजाल. Coming to 2023, the High Court had to come in force and strike order to put these dance bars in place. 11 dance bar seal करपाचे एक ऑर्डर मारली हायकोर्टान दिल्ली. So the people had to, the administration and the MLA had to act on that. आणि 2023 आन 11 डान्स बार आनी बारीकशे आनी डान्स बार बंद केल्ले. आता एक सांग म्हाका, कम टू 2026, एप्रिल 2026 आन तोच आमदार ऑन रेकॉर्ड सांगता की अजून पासून इल्लीगल डान्स बार क्लब्स ओपन आसा म्हणून. So my question here is, from 2015 to 2026, High Court also is come in this. कोर्टान पासून बोडी मारला, जेन्ना बोडी मारता तेन्ना कोण तरी पुलीस ना जाल्यार कोण अथॉरिटी येता आनी एक दाखोवन दिता, एक रेड मारली आनी कितें केलें, आनी दे आर फॉरगेटिंग द रियल प्रॉब्लम.